सर आज हियरिंग असली रिगार्डिंग फोंडा बाय इलेक्शनाची. सो तुम्ही सुद्धा आज प्रेझेंट असले हायकोर्टान एज अ एडवोकेट आणि एज अ पॉलिटिशियन. तुम्ही ह्या गजाली कशी कितें पळयता आनी तुमचो ओपिनियन कसो कितें आसतलो? सी आज हांव इन द पेटिशनान नासलो. आय एम नायदर फॉर द पेटिशनर नॉर फॉर द रिस्पॉन्डंट. आनी द गॅलरींतल्यान आमी जे आज पळयलां ते पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की द जजमेंट इज ऑफकोर्स रिजर्वड. देर इज नो डेट फिक्स, बट ऑफकोर्स इट वील बी बिफोर द इलेक्शन डेट. बट प्रिसिडेंट जर पळयत ज्या तरेन बॉम्बे हायकोर्टाचे जे पयलींचे जजमेंट आसा ते पळयत जाल्यार दीस इलेक्शन वील हॅव टू बी कॅन्सल. द नोटिफिकेशन वील हॅव टू बी कॅन्सल्ड आनी इलेक्शन हें जावचें ना. कारण 2-3 विशय आसात. सगळ्या गोंयांक खबर आसा की 15 सप्टेंबराक रवी नाईक बाब हे भायर पडले. ताज्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. सेक्शन 151A जे आसा रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट ते म्हणटा की वेन एवर देर इज अ वेकन्सी वीच अरायझीस फॉर वॉट एवर रिजन्स, ते कोण MLA सोडलो, कितें हें जालो, रिजायन जालो, किंवा वॉट एवर रिजन द ऑफिस रिमेन्स वेकंट, इलेक्शन हॅज टू बी कंडक्टेड विदीन 6 months ऑफ सच वेकन्सी. पण सेक्शन 151A जो प्रोविजन म्हणटा की इफ द टर्म ऑफ द न्यू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज गोइंग टू बी फॉर लेस दॅन 1 year, देन सच इलेक्शन शूड नॉट बी हेल्ड अँड कॅनॉट बी हेल्ड. आनी हाजेर जजमेंट आसा. ना हें जर तूं सगळें पळयत जाल्यार 15 सप्टेंबराक जेन्ना ते एक्सपायर जाले विदीन 6 months इलेक्शन घेवंक जाय आशिल्लें. पण सरकारान ज्या तरेन म्हणजे इलेक्शन कमिशनान ज्या तरेन ही डेट चूज केल्या 10 फेब्रुवारी 2022 14 फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन जाल्लें. 10 मार्चाक 2022 रिजल्ट आयलो आनी 15 मार्च 2022 ओथ दिल्ली बाब रवी नायकाक. सो इट हॅड if you consider the assembly's expiry of assembly, then it becomes 14th March of 2027. सो आज जर तूं डेट कॅल्क्युलेट करत जाल्यार वी आर ऑलरेडी पास दॅट डेट. जे नोटिफिकेशन इलेक्शनाचे आयले, परत हे बाय इलेक्शनाचे आयले, ते आयले 16th March 2026, which is less than 1 year from the term of this assembly. हे सगळे ज्या तरेन जालां ते जर पळयत जाल्यार अशें खंय ना खंय तरी दिसून येता की this was well thought over to avoid this election by the government. कारण पेटिशनराचोय बॅकग्रावंड जेन्ना हांव चॅक करता एज अ पॉलिटिशियन म्हणून, एज अ लॉयर ऑफकोर्स आय एम टॉकिंग अबाउट लॉ, बट एज अ पेटिशनराचो हांव बॅकग्रावंड जेन्ना चॅक करता, द असोसिएशन ऑफ पेटिशनर विथ दी गव्हर्मेंट ऑर गव्हर्मेंट्स ऑफिसीस ऑर गव्हर्मेंट्स लॉ डिपार्टमेंट आनी ज्या तरेन पेटिशन आर्ग्यू जाता, ज्या तरेन पेटिशन फायल केले गेले वता, ज्या तरेन इलेक्शन कमिशन डेट चूज करता नोटिफिकेशनाची, ते जर पळयत जाल्यार दीस इज एब्सोल्युटली लुक्स टू बी समथींग दॅट वॉज कॅल्क्युलेटेड नॉट टू होल्ड दीज इलेक्शन्स. अँड हे सगळो ड्रामा केला अशें खंय ना खंय तरी दिसता. कारण जे प्रिसिडेंट जर पळयत आनी ज्या तरेचो जो लॉ लेट डावन जाल्लो आसा आमच्या बॉम्बे हायकोर्टाचो ते जर पळयत जाल्यार ऑब्वियस decision which can come in this matter is that this notification will be quashed and election will not be held. अशें तरी म्हाका आज आयकलां त्या कोतान. आनी जे हेजो कायदो आसा तो जर पळयत जाल्यार दिसता. ऑफकोर्स हायकोर्ट इज येट टू प्रोनावंस जजमेंट इन दीस, बट हायकोर्ट हेज 2 choices in this matter. Either refer the matter to a larger bench because they do not agree with the earlier judgments, or the other option is to pass a judgment considering with the judgment which are already there and which says that a election cannot be held. So हे जे नाटक आसा हे सगळे पळयत तर जाल्यार ज्या तरेन this entire process has been conducted looks to be dubious. Government was aware हो एक joke आसा, not just with the electorate but also looks to me a joke being played on Ritesh Naik or the others who are involved in this election. सो अजून पर्यंत जे पयशे वेचाल ताकाय सरकार खंय ना खंय तरी जबाबदार आसतलो अशें म्हाका दिसता. ऑफकोर्स आय एम अगेन सेयिंग दॅट द जजमेंट इज येट टू कम, बट वॉट एवर लिटल लीगल नॉलेज दॅट आय होल्ड or whatever knowledge that I hold of this and the entire matter when I've heard this, it looks like there is the judgment, the outcome is obvious and which is as what I told you. So खंय ना खंय तरी वो जो प्रोसेस ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी किंवा इलेक्शन कमिशन, नाव आय फील they are part of that only because you cannot think that Indian Election Commission of India is so dumb that they did not foresee this. They do not know the law because these precedents and they have been parties to this. खंय ना खंय तरी हो प्रोसेसा कडेन खेळ केला. कारण this election would have been
election of sentiments of people of Goa. This election would have decided वारे खंय आसा आनी कशें आसा आनी त्याच गोश्टीचो खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसता अशें म्हाका दिसता आनी ताका लागून हें इलेक्शन तांणी करूं ना. म्हणून अचानक जो अपूर्व दळवी इतलो बोवाळ घालो तो अचानक येता आनी देन ही सेज आय विल सपोर्ट दीस कॅन्डिडेट ऑर द वे भारतीय जनता पार्टीज जो तांचो हावभाव आशिल्लो तो जर पळयत जाल्यार इट वॉज ऑब्वियस दे न्यू वॉट वॉज गोइंग टू कम अँड वॉट इज इन स्टोर. बिकॉज my only doubt comes in view of the fact that petitioner was associated with government in some form or the other, and looks like there has been some sort of एक ड्रामा खंय ना खंय तरी हो घडला अशें आमकां दिसून येता. रिजन असू शकता म्हणजे जर तुम्ही सांगता की गव्हर्नमेंटान डेलिबरेटली अशें हें केलां प्लॅन केला जाल्यार कितें रिजन असू शकता आनी सेकंड म्हटल्यार कितले पॉसिबिलिटी आसा जर कोर्टाचे हियरिंग जर फुडले पळोवपाक गेले तर कितली पॉसिबिलिटी आसा की इलेक्शन हे कॅन्सल जावं शकता वर पोस्टपोन जावं शकता. Going by the law, going by the judgment, obvious result is election that notification has to be caused. So no election can be held. This is what I have read from the judgment, what I see from the arguments. Of course, this High Court's, our High Court's, Bombay High Court judgment is yet to be pronounced. सेकंडली खंय ना खंय तरी दिसता की हो खेळ खेळा सरकारान आपल्या इलेक्शन कमिशनाक हातान धरून तांकां इच्छाच नाशिल्ली प्रॉब्ली रितेशाक ती टिकेट दिवपाची और हे बहुजन समाजाच्या हाजेरूय खेळ कसो दिसता म्हाका खंय ना खंय तरी कारण खंय ना खंय तरी हो विशय थंयच येवन घुंवन येता. अँड दॅट इज वाय प्रॉबेबली इट मे ऑल्सो बी ट्रू दॅट दळवी मस्ट हॅव बीन टोल्ड की अशें जातलें आतां जखमार म्हूण तूं कांय भिनाका तूं सुसेगाद भोंव म्हणून. व्हेरी पॉलिटिकल दीस बिकॉज दोगूय जाण जे पेटिशनर आसा देर इज वन कामत हू इज अ लॉयर हू वॉज ऑल्सो असोसिएटेड विथ एडवोकेट जनरल्स ऑफिस अर्लियर. हरमलकर is known person connected to Bharatiya Janata Party. These are the two petitioners who said that election should not be held. 16 तारीख notification आता 23 तारीख petition file जाता, matter is being heard, and the way things are, माता कशें कर रट्टा कशें कर अशें खंय ना खंय तरी दिसता, because it cannot, I as a lawyer cannot believe that election commission ही गजाल कळिना आनी ते 16 मार्चाकूच कित्याक येता notification? Just when the term has to, that 1 year gets completed on 15th of March. Why not 14th March? Why not 12 March, 11 March? 3 days पहिले आयले that 1 year term within which election cannot be held, that they are coming out of that. So ये election commission खबर ना काय तो section 151 हे under 151 and 151 हे कितली election जाल्या हाच्या पयली भारतभरान जाल्या. So election commission also has played its role as a part of this government अशें खंय ना खंय दिसता, कारण जे वारे आज फोंड्यान दिसताले आनी जे वारे आज गोंयभर दिसता तातल्यान भारतीय जनता पार्टीक इलेक्शन नाकाच, कारण हांगच्यान गोंयची दिशा ठरतली आशिल्ली, हांगच्यान एक फुडलो जो 27चो जो इलेक्शन आसा ती दिशा थंय ठरतली आशिल्ली आनी ते खंय ना खंय तरी भयाचें वातावरण भारतीय जनता पार्टीन जालां आनी भंय दिसूंकूच जाय, कारण भिवपाची गरज आसा.